Sacramental भक्तीपोना खालत्या काळजान करतां तुका नमन करतां तुका नमन आराधन आराधन स्वाधीन Sacramental भक्तीपोना खालत्या काळजान करतां तुका नमन करतां तुका नमन जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो क्रास्त ओतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो क्रास्त ओतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालयतां तुझी सांगात आशेतां तुझी कृपा लालयतां हर एक दिसा मेळोंक तुका आमी आशेतां आराधन आराधन स्वाधीन Sacramental भक्तीपोना खालत्या काळजान करतां तुका नमन करतां तुका नमन संसाराचो उजवाड तूं काळोख दवडवचो समाधानेचो प्रकाश पांकोवचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख दवडवचो समाधानेचो प्रकाश पांकोवचो तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां हर एक दिसा भोगूंक चलची आमी अत्रेकतां आराधन आराधन स्वाधीन Sacramental भक्तीपोना खालत्या काळजान करतां तुका नमन करतां तुका नमन आराधन आराधन स्वाधीन Sacramental दुनिया दुबारिया आराधन आराधन स्वाधीन Sacramental भक्ती कोणान भक्ती मोना खालत्या काळजान करतां तुका नमन करतां तुका नमन Hallelujah, 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 हरका जेजू आराधन जेजू वगळाप जेजू वंदन जेजू स्तुती जेजू महिमा तुका आराधन तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा देवा हालेलुया 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 हालेलुया
येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका जावं आराधन, तुका जावं वगळाप, तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा. अर्गान जेजू, आराधन जेजू, वगळाप जेजू, वंदन तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक घडी भर जेजू गुत्त पळोवन आमी रावया. आमचो जेजू, आमचो सोमी आमचे मुखार आसा. पवित्र येवकरिस्तान ताका पळोवचें, ताचो सांगात बोगसो, ताचे तान बेसांव जोडचें आमचें भाग. ह्या वेळार आमची स्तुती, आमचें गायन, आमचें अर्ग, आमची दिनवासनी सगळी आमच्या काळजांतान वळून दी. आमचो जतन करचो, आमचो मोग करचो, आमचें पोशण करचो देव आमचे मुखार आसा. कितें उरतें भाग आमचें, आमच्या सोम्या मुखार दिंब्यांनी आसचें आनी ताची स्तुती करचें. सोम्या जेजू, तुवें म्हळाय हांव आयलां तांकां जिवीत मेळ्ळो म्हूण, आनी तें जिवीत बरोवन वमतोच्या मापान तें मेळ्ळो म्हूण. तुजें जिवीत आमकां दिवच्याक तूं आयिल्लोय. शिंपडून गेल्ल्या शेळयां बसोत तुजें जिवीत तुवें दिलें. सांडून गेल्ल्या शेळयांक फाटीं गोपान हाडच्या खातीर जो जीवस तुवें समर्पिलोय. अस्कस जाल्ल्या शेळयांक बळवोन करच्याक तुजें जिवीत तुवें दिलें. गायिल्ल्या शेळयांचे गायी गूण करचे खातीर तुवें जिवीत तुवें आमकां दिलें. सर्गाचें दार दांपलेल्या शेळयांक तें दार परत उगडचे खातीर तुजें जिवीत तुवें आमकां दिलें. तुजें आमोलीक रगत वारोवन पदकान बुडलेल्या आमकां नितळ करच्या खातीर तुजें जिवीत तुवें आमकां दिलें. तुज्या गोपांत आमकां परत घेवचे खातीर, तुज्या वेंगेंत आमकां सांबाळचे खातीर, तुज्या सांगातपणांत आमचें जिवीत फुलोवचे खातीर तुजें जिवीत आमकां दिलें. देखून जेजू, वो थोडो वेळ तुज्या सांगातपणान करसून तुका अर्गां दिवंक, तुजी स्तुती करूंक, तुका महिमा गावंक आमी आशेतांव. अर्गां तुका सोम्या जेजू, वगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वगळाप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord, praise the Lord, bless the Lord, bless the Lord, glorify the Lord, glorify the Lord. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Alleluia, Alleluia. दुनिया आमच्या हात उबारया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. भावा भयणो, आमचो देव त्रिएक देव, तो बाप, तो पूत, तो पवित्र आत्मो. हरियेपोटी सक्रामेंताचें आराधना आमी करतना न्हयच पवित्र येवकरिस्तान लिपोणसचें आमच्या सोम्या जेजूचें आमी आराधन करता, बगार आमी त्रिएका देवाचें आराधन करता. देखून जेजून आमकां म्हळां जुवान बरयल्या सुवार्तेंत अध्याय 1 वाक्य 18,
कोणीय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देव, एक देव ते एक जण. देखून आमी त्या त्रिएका देवाच्या कुटुंबांत जियेता. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा हें कुटुंब. देखून त्रिएका देवाच्या कुटुंबांत जियोवचें आमचें वर्तें भाग. हरीपटे आमी स्तुती करतना, आराधना करतना, वगलाप दितना बापाकी करता हांव स्तुती, पुताकी करता हांव स्तुती, पवित्र आत्म्याकी आतां आमी स्तुती करता. देखून त्या त्रिएका देवाक ताचे ते आमी जियेता, जल्मल्या वाडटा आनी जियेता. त्या त्रिएका देवा कडेन आमी उलोवया, ताची स्तुती करया, ताका आमी अर्घां दिवया. तुमची जाप देवा आमच्या बापा, तुका जावं अर्घां आनी दिनवासनी. देवा आमच्या बापा, तुका जावं अर्घां आनी दिनवासनी. परताने पडी म्हणया, देवा आमच्या बापा, तुका जावं अर्घां आनी दिनवासनी. मोगाळा बापा, आमी तुजीं भुरगीं, आमी तुजो मोग करता. कित्याक तुवें आमकां रोसून पोसून येदोळ पर्यंत सांबाळन राखण वेलां. सगळ्या तुज्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यांत. फातराक तुजे पांय आदळना जावच्याक ते तुका सांबाळन व्हरतले म्हणून तुवें किर्तनकारां मरिपात आमकां शिकयलां. येदोळ पर्यंत आमकां राखण सांबाळन सोरोवन व्हेल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता आनी म्हणटा, देवा आमच्या बापा, तुका जावं अर्घां आनी दिनवासनी. परत्यान म्हणया, देवा आमच्या बापा, तुका जावं अर्घां आनी दिनवासनी. बापा दयाळा, सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आदार आनी ताणें रचला सर्ग आनी संवसार म्हणून परत किर्तन 120 आनी 4 मरिपात तुवें आमकां शिकयलां. तुजी महान कृत्यां आमी वाखाणटा. एका बळवोत शिपाया भशेन तूं आमच्या कुटुंबांत रावलाय. तुवें आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक राखलाय, सांबाळलाय, ताचो पोस केलाय, मोग केलाय. देखून बापा तुका आमी दिनवासता आनी म्हणटा, देवा आमच्या बापा, तुका जावं अर्घां आनी दिनवासनी. देवा आमच्या बापा, तुका जावं अर्घां आनी दिनवासनी. पदवेदारा बापा, जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा म्हणून सांग पावला मरिपात रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 1 तुवें आमकां शिकयलां. तुजे विरोध रावतलो कोण तूं ना. असल्या मोगान, असल्या जतनायेन तूं आमची जतन करचो देव जाला साय. सर्गी सर आशिर्वादां आमचेर वतून तुवें आमकां पोसलां. ह्या खातीर बापा तुका आमी अर्घां दिता आनी म्हणटा, देवा आमच्या बापा, तुका जावं अर्घां आनी दिनवासनी. देवा आमच्या बापा, तुका जावं अर्घां आनी दिनवासनी. देवाच्या पुता जेजू मरिपात आमचो मोग केला. तेजे जेजूची आमी स्तुती करया आनी म्हणया, जेजू सोडवंदारा आमी तुका दिनवासता. जेजू सोडवंदारा, परत्यान म्हणया, जेजू सोडवंदारा आमी दिनवासता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवंदारा, तूं देवाचो एकलो सुपूत मनीस जावन आमचे मदें आयलोय आनी आमचे मदें तूं जियेलाय. क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तुवें आमकां बापाची, त्या क्रुसाच्या मरणा मरिपात तुवें आमकां बापाची भुरगीं केल्याय आनी आमकां मरणाच्या बांदपासतां राखलाय. ह्या खातीर तुका आमी दिनवासता आनी म्हणटा, जेजू सोडवंदारा आमी तुका दिनवासता. जेजू सोडवंदारा आमी तुका दिनवासता. जेजू क्रिस्ता आमचे सोडवणे, आमचे बचावे. पतक मात्र एक सोडून हेर सगळ्यांत तूं आमच्या गतीन जियेलोय. आम्हा सर्वांक पतकां आनी गुण्यावांतान तुवें ताळण्याच्या बंदपासतान तुवें राखलाय आनी सांबाळलाय. खोटेपणांतान, वायट सक्तेतान तुवें आमकां जैत दिलाय. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी म्हणटा, जेजू सोडवंदारा आमी तुका दिनवासता. जेजू सोडवंदारा आमी तुका दिनवासता. पवित्र आत्मो आमचो पवित्र करणार, पवित्र सक्तेन तूं आमकां भरता. ताच्या 12 फळांनी
आनी 7 देण्यांनी तो आमकां भरता. ह्या खातीर ताका आमी दिनवासून म्हणया. देवाच्या पवित्र आत्म्या तुका आमी दिनवासतांव. देवाच्या पवित्र आत्म्या तुका आमी दिनवासतांव. पवित्र आत्म्या आमच्या मागण्याच्या शिक्षका. आमी कितें मागचें आनी कशें मागचें तें आमी कळनातल्या वेळार तूं आमकां मागोवंक शिकयताय, आराधना करूंक शिकयताय, दिन वाचूंक शिकयताय, विनवणे भेटोवंक शिकयताय, पदकांचें बक्षाणें मागोवंक शिकयताय. सर आमी तें सांग तुका भेटोवंक तूं आमकां शिकयताय. देखून तुका आमी दिन वाचता आनी म्हणटा देवाच्या पवित्र आत्म्या तुका आमी दिन वाचता. देवाच्या पवित्र आत्म्या तुका आमी दिन वाचता. पवित्र आत्म्या देण्यांच्या दातारा. जांकां देवाचो आत्मो सोडून व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. तुजे मरीपात आमकां तुवें देवाचीं भुरगीं केल्याय. देवाचीं भुरगीं जावन देवाच्या सावळेंत रावूंक, जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक तुवें आमकां शिकयलाय. ह्या खातीर तुका आमी दिन वाचता आनी म्हणटा देवाच्या पवित्र आत्म्या तुका आमी दिन वाचता. देवाच्या पवित्र आत्म्या तुका आमी दिन वाचता. तर बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक त्रिएका देवा परत गायान आनी आमी स्तुती करया, अर्गां दिवया, ओगलाप दिवया आनी गावया. सकल वा सृष्टी सिद्धा देव पितानी निಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವ ಸುತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. सकल सृष्टिಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. दुनियांत काळजाकडे धरया, दमणून धरया, काळजांत ताण सुम्याची स्तुती करया, त्रिएका देवाची स्तुती करया. भक्तीपणान कितें गायता तें जाणा जावन करया. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಆಮचे पयसो सोनी ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ पीडा पयसो सोनी ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. पीडा सर वाईट ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪತ್ಕ ದೋಣು ಸುಂದಿತ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ.
म्हणुया आणि गावया सकलवा सृष्टिसिदा दुनियात देवा पितनिगे आराधने रक्षेगे नरनाथ देवसुतनिगे आराधने नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने नीति स्वरूपिगे भक्तिय आराधने हालेलुया 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 Hallelujah, 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 माऊंट रवया दुनियात काळजाकडे दर्या कितें आमी गायलें कितें आमी मागलें काळजांत आमी गायलें काळजांत आमी मागलें त्रिएका देवाची स्तुती केली बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची स्तुती आमी केली संतोष आमकां भोगता दमण दर्या काळजा कडेन दोळे आमचे दांबया आनंद भोगया ददोसकाय भोगया सुमयेन दिल्लें समाधान तृप्ती शांती मोग मैपाचं जतन आमी भोगया भाव भयणीनो आमचो सरकार आमच्या भुरग्यां खातीर कितली जतन करता पळया जागृताय करता पळया पावस येताना भिजून वचो अस्वस्थ जायन वचो पिड्यान पडून वचो अपायांत पडून वचो म्हणल्या खातीर पावसाची मोडां उदेताना तेणें रजाद परगडता एक हुस्को आसा सरकाराक जबाबदारी आसा एका सरकाराक इतली जबाबदारी तर त्या भुरग्यांच्या आवय बापायक इतलो हुस्को आसचो ना तुमी सर आवय बापायक आहात तुमच्या भुरग्यां विशयां कितलें चिंतात तुमी हे आवय बापाय इतलो हुस्को तर त्या आवय बापायक आनी भुरग्यां रचल्या देवाक इतलो हुस्को आसचो ना आमचो देखून आमचो देव हुस्क्यान भरलेलो देव आमकां सांबाळचो राखचो पोसचो जतन करचो देव एका बोऱ्या गोवळ्या भाशेन तो आमचें जतन करता दांडो आनी बेतकाडी घेवन आमकां तो राखता किर्तन 20 आणि 3 वाक्या 4 आमी आयकता वाचता दांडो आनी बेतकाडी घेवन तूं म्हजी जतन घेताय कालक्या फालक्यान हांव चलतना कसलेंच वायट घडनाशें तूं म्हाजी सत्राय घेताय देखून जेजू म्हणटा जावं जुवान बरयल्या सुवार्थेन अध्याय 10 वाक्य 20 आणि 8 म्हज्या हातांतलें ओण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना देवाची जतन देवाची जागृताय आमचेर इतली आसा की एका बोऱ्या गोवळ्या भाशेन आमचें जतन करता जेजू म्हणटा म्हज्या हातांतलें काण व्हरूंक कोणा वरवीं जावचें ना हांव आनी तूं भाव आनी भयणी देवाच्या बळवून हातांत आसा आमी तो आमचें जतन करता तर तो सोमी आमचें जतन करता म्हणलें जाणा जावन गावया आमी किर्तन 20 आणि 3 येसू स्वामी व्हडले कुरुबरू सोमी आमचो बरो गोवळी गोवळ्या भाशेन गोवळ्या जागी 100 वाट्यान चड तो आमचें जतन करचो देव पोशण करचो देव मोग करचो देव अपायांतले अणवारांतले राखचो देव ह्या एवकारिस्ता मुखार बसून आसतना हे आमी अनुभव करया देखून रेत्रे घेवचें आराधन करचें मागणें करचें म्हळ्यार मोत खंय घेवन दवरची न्ही सगळी मोत तन मन धन ह्या एवकारिस्तांतल्या जेजू तें ताजें दिश्ट आमचें थंय आसा आमकां तो पळयता ताका आमी म्हणया सुम्या बोवळ्या बऱ्या तूं म्हजें जतन करताय म्हजो मोग करताय देखून हांव तुजी स्तुती करतां हांव तुजो होगलाप दितां तुवें गेल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन हांव गायतां येसू स्वामी व्हडले कुरुबारू म्हणलें गीत गायतना तें भजन आमकां शिकयतात
बरें करून आयकून आमी तें रिपीट करया. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಹಸಿವೆಯಾದ ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವರು, ಬಾಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ನೀಗಿಸುವರು. 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 ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. दोळेदंपुण्ण सोम्याचो अनुभव करया. सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचसो सोरो दितात, नितळ उदक दिता, दांडो बेतकाटी गावन घेवन राखता. हो म्हजो भावार्थ, हो म्हजो भावार्थ.
बरो गोवली ताच्या सळयांची कशी जतन घेता पळयत पुस्तकांत एक सोबीत दाखलो आसा सोम्यान केल्लें असर हें तें आमी आयकोन च्या सर्वां उबी रावया. सामातेवान बरयिल्ले सुवार्थेंतलें वाचप अध्याय 15 वाक्या 30 आनी 2 तावन. तो जेजून आपल्या सिसांक सरशी आपयलें आनी म्हळें ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दीस म्हजे सांगात तीं रावल्यांत खावंकू जेवंकू तांचे कांयच ना. तांकां उपासी घरा धाडूंक म्हाका कुशी ना. वेताना वाटेर तीं तंग जातीत. तेदुआ सिसाणें ताचे लागीं म्हळें येद्या व्हडल्या जोम्याक वाडूंक जाय पुरते उंडे हे एक सुवातेर आमकां खंय मेळटीत. जेजून विचारलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात. तांणी जाप दिली 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान मासल्यो. तो लोकांक ताणें धरणीर बसोवन ताकी दिली. उपरांत त्या 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन अर्गां दिवन ताणें ते मोडले आनी आपल्या सिसांक दिले. सिसांनी ते लोकांक वांटले. ती समेस्त जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी खावन उरलेले कुडके 7 दालिंबोर तांणी एकठांय केले. स्त्रियांक आनी भुरग्यांक सोडल्यार जेवलेले दादलेच 4000. देवाचें उतर हें वखनी तुका क्रिस्ता. बशी आं मोगाळ भावां भयणीनो, एका दिसाच्या उदयवाणी पेपरार अशें घाल्लें आमच्या आदल्या चीफ मिनिस्टरान. कर्नाटका राज्यांत कोणेंच काण नासताना उपाशी पडनाये. कोणें म्हणचे मुखेलमंत्रीन. कर्नाटका राज्यांत कोणेंच खाण जेवण नासताना उपाशी पडनाये. हें वाचतना कितें भोगता आमकां कितलो हुस्को ताका आमचेर पळया. ते मुळे मात्र न्ही ताणें खरी आनी कर्ण दाखयलां ताका आमी सकट साक्षी. उपासी पडनाये, पिडेन पडनाये, कश्टांत पडनाये. देखून हांवें म्हणटा सरकाराचें काम देवाचें काम आनी देवाचें काम देवाच्या लोकांक मोगान देव पोसता. देखून ताणें मोणयाऱ्यांक वा ताणें मुखेल्यांक नेमलां. तर मुखेली कित्याक आसा, सरकारी कारभारी कित्याक आसात, तांणी देवाच्या नांवान लोकांची सेवा करूंक. देखून सरकार म्हळ्यार लोक देवा आसतात मनीस ते. ह्या दिसांनी कितें घडटा दिल्ली आमकां पळयतना तें बेजार जाता. अशेंय घडटा घे म्हणून. जतन घेवचें आसलें जतन नासताना बेजबाबदारीन चलले बरें आमकां दिसता. कितेंय जावं जबाबदारी नासल्या मनशांक पोटाची भूक कळटा. आमचो देव पोटाची भूक समजोवचो देव. देखून ताणें लोकांक वाडलें. आतां आमी आयकलें वांजलाच्या वाचपांत. तो कितें म्हणटा ह्या लोकांची म्हाका बिरमोत दिसता. फस्ट. सेकंड, ते वाटेर येताना कांय तकली घेवन आमच्या भाशेन सांगचें जाल्यार तकली घेवन पडटीत, तंग जातीत. देखून कितें करया आपोस्तल म्हणाले ती आमकां राटवळ आमकां कित्याक तंग जावं दी भंग जावं दी ते वचून दी घरा. आमकां पडोवन वचों म्हणा तें. देखून जेजून म्हळें ना आमकां पडोवन गेलां. आमकां पडोवन वचों ना म्हणनाकात, आमकां पडोवन गेलां. देखून आमी कितें करया तांकां वाडया. उपरांत अजाप कितें घडलें आमी जाणा. आमचो देव आमचो मोक्कोरसो देव, पोटाचें खाण दिवन पोसचो देव. देखून दादोश ताणें वाडलें आनी ह्या खाणा मरीपा ताणें शिकयलें हांव तुमकां पोटाचें खाण दिता मात्र न्ही, एक दीस हांव तुमकां आत्म्याचें खाणी दितलो. पुडी पोसता आत्मोय पोसता. देखून हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मरण पावले. पूण सरकारतां देवण आयलो तो उंडो तसलो न्ही. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेता. देखून जेजू म्हणटा हांव तुमच्या पोटी भरता, दांडो आनी बेतकाडीन जतणी घेता, तुमचो आत्मोय पोसता. आत्म्याचें खाणी हांव तुमकां दिता. देखून आजून जेजू आमकां 3 खाणां दिता. एक कुडीचें खाण, दुसरें आत्म्याचें खाण 2, एक ताची कूड आनी रगत आनी एक देवाचें उतर ताचें दैवीक उतर. देखून हे 3 खाणां दिवन आमकां पोसचो देव सर्गींचो तो आमचो सोमी, आमचो धणी, आमचें आत्म्याचें खाण दिवचो देव तो. देखून ताका आमी अर्गां दिवया. देखून हर एका आयतार आमी मिसाक येता. मिसाक आयिल्लीं कुमगार सेवता.
पवित्र सभा म्हणटा मिसाक आयले आनी कुरपेन आसाचे आनी कुरपेन आसले आनी कुमगार काणेचे आत्मो बुकेनो जो आत्मो तारणो जो त्या ताणे येयल्ल्या बुकेल्ल्या आत्म्याक जेजू पोशाण दिता. त्या पुर्ब्याचें गीत आसा जेजून आमकां वाडचें पवित्र जेवण सर्गींचें जेजूनूच आमकां वाडचें अत्रेगाण आमी सेवचें केदें व्हरतें भाग आमचें आमच्या गोवळ्यान. आतां आमी तांकां आयलें म्हळें येसू स्वामी व्हडले कुरुबारू ताणें आमच्या पोटांत येवन सुद्दां आत्म्याचो ग्रास तो आमी संतोशान स्विकार करूंक जाय. आजी मिसावळार आमकां तें खाण मेळटलें पोटाचें खाण आत्म्याचें खाण आत्म्याचें खाण ताची तूं कूड आनी रगत आत्म्याचें खाण दैवीक उतर तें पवित्र जेवण आमी जेवंक आयलें हांव देखून संतोशान आमी गावया पवित्र जेवण सर्गीचें जेजूनूच आमकां वाडचें. जेवा सर्गीचे जेजून आमकां वाडचें आमी सेवचे केदें व्हरतें भाग आमचें परत्याने बोटी पवित्र जेवा सर्गीचे जेजून आमकां वाडचें अत्रेगान आमी सेवचें केदें व्हरतें भाग आमचें आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा जिवीत दिवच्या निजा देवा तुजें रगत मास्तू आमकां वाडटाय मोगान आमचें दयेक व्हरताय पवित्र जेवा सर्गीचें जेजून आमकां वाडचें अत्रेगान आमी सेवचें केदें व्हरतें भाग आमचें. वय सोमिया आमच्या आत्म्याचें खाण आमच्या आत्म्याचें खाण पवित्र युकरिस्त तूं आमकां दिवन पोसताय. तुवें तर म्हणाय पोरण्या सोल्ल्यांत गारुडाच्या पाकट्याचेर ते वयर तुका बसोवन हांवें तुमकां आपोवन हाडलें. इस्रायल परचेक आरण्यांत बुकेदाना मान्ना म्हणलें खाण दिवन तुवें पोसलें. तांकां ताण लागताना तुवें कडपंत उदक दिवन पोसलीं. तांकां मांस खावंक आशा जाताना सुकडी धाडन तांचें पोशण तुवें केलें. आजून सोमिया तूं आमकां सोडिनाय पोटाचो ग्रास दिताय. आमचें म्हणलें काम तुवें आमकां दिलाय. 2 हात दिल्याय 2 हातांनी वावर करन एका हातान तुवें जेवंक आमकां फावो केलाय. कुडीक भलायकी दिल्याय गटाई दिल्याय काम करूंक. सांगात आमच्या आत्म्याचें खाण दिलाय पवित्र येवकारिस्त तुजीच कूड तुजेंत रगत तूं आमकां दिताय. येवकारिस्त आमच्या आत्म्याचें खाण जावन दैवी उतर आमच्या आत्म्याचें खाण जावन तूं आमकां दिताय. देखून सोमिया आमी तुका अर्गां दिता आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका दिन वाचता आनी तुका होगला दिता आनी म्हणटा अर्गां तुका सोमिया जेजू. अर्गां तुका सोमिया जेजू. दिसपडतें खाण तुवें आमकां दिल्ले खातीर अर्गां तुका सोमिया जेजू. सकाळीं आमी उपासी उठल्या तरी राती विशव घेवंक येताना दादोशी खाण जेवण दिवन आमकां दादोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया जेजू. कुडीच्या सर पिडेतान तुवें आमकां राखल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया जेजू. अपाय आनी आरवारांतान तुवें आमकां राखल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया जेजू. म्हजो आत्म्य तुज्या दैवीक खाणान तुवें पोसुल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया जेजू. येवकारिस्त आमच्या आत्म्याचें खाण जावन दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया जेजू. येवकारिस्त आज बडव्याचें खाण
आमकां मनशांगे खाण जावन दिल्ल्या खातीर अर्कां तुका सोम्यांचे येवकारीस आमार जिविताचें खाण आमच्या आत्म्या सासणी जिवीत लाभोवच्या दिल्ल्या खातीर अर्कां तुका सोम्यांचे तुजें जिवीत दिवचें उतर आमचे लागीं उलयल्ल्या खातीर अर्कां तुका सोम्यांचे तुज्या कुरपेच्यो जरी आमचेर वळयल्ल्या खातीर अर्कां तुका सोम्यांचे आमच्या आत्म्या कुरपेन उरच्या खातीर दादोशी आत्म्याचें खाण दिल्ल्या खातीर अर्कां तुका सोम्यांचे तुज्या मोगाच्या जतनाये खातीर अर्कां तुका हर सोम्यांचे एका वेळार आमचो मोग केल्ल्या खातीर अर्कां तुका सोम्यांचे दावीद राई पोरण्या सोल्ल्यान देवाच्या मना सांगडो राई देवाचो असलो जतनेचो मोग ताणें अनुभव केलो गे किर्तन 20:3 तुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना आज आमी बैपाट म्हणटा हांव पूण दावीद राय कोणीय शिकोवना हें किर्तन ज्या काळजान आसलें किर्तन 23 तें उतरांनी भायर आयलें तुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना तर भावांनी भयणी आमी हांगा बसून आसलीं सगळीं परत आमच्याच भशेन गांवयांत हें गीत सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना बेश्टें म्हणचें नाका तें कांयच ना उणेना म्हळ्यार सोमी म्हजे सांगाता आसतना जावं प्रो दुडवाण जावं प्रो भलायकेन जावं प्रो दिसपट्ट्या ग्रासान जावं प्रो हर एका रितीन कांयच म्हाका उणेना म्हणजे जतन करचो देव म्हजे सांगाता आसा म्हजें पोशण करता तो म्हाका राखता तो म्हाका तो सांबाळटा तर सगळें सोम्याचें पोशण जाणा जावन अनुभव करून गावया आमी गीत सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना गायता हांव जाणा जावन बघून गावया सोमी म्हजो गवळी काळजांत तावन कांयच म्हाका उणेना दोनी हात काळजा कडेन सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पासवो सोरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेष दिता प्रशांत निधर उदका थंय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता देखून सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना कित्याक म्हज्या जिवा नव्यान सोमी सदां घटाय दिता सारक्यानी नीट वाटांनी सोमी म्हाका सोलो वता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना 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 एका गवळ्या भाशेन जल्मात हांव ह्या घडये पर्यंत सोमीन आमची जतन केल्या आमचो मोग केला आमकां सगळें दिलां कुटुंब दिलां भुरगीं बाळां दिल्यात दादलो दिल्या स्त्री दिल्या व्हडलें कुटुंब दिलां आपायांतलें अणवरांतलें राखलां ह्या सर उपकार उडास काडया दोनी हात उबारया दोळ्या दांपण व्हडल्यान सोम्याची स्तुती कर म्हणया
हालेलुया 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 येसुवे 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 अर्गान तुका आराधन तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 येसू सोमिया येजोळ पर्या म्हाका राखलाय तुवें सांबाळलाय तुवें सर आपायांतले सर विघ्नांतले सर अणवारांतले सर देसवाड्यान राखल्या खातीर सोमिया अर्गान तुका आराधन तुका वगळाप तुका व्हडल्यान 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 हालेलुया 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 येसुवे जेजू 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 सोमिया आराधन तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 सर आपाय सर अणवारा सर रगले सर पिदिसपणा सर वायटांतले सर विघ्नांतले राखण वेल्ल्या खातीर सोमिया तुका अर्गा तुका हालेलुया 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 जेजू सोमिया सर पिडा सर नपैस्कर मोतीची पिडा सर वाईट विघ्न अणवारांतले देवस्थानाच्या माठ मंत्र पिदिसपणा सर वाईटांतले निवास सोमिया हालेलुया 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 परत दुनियात काळजाकडे सोम्याचो सांगात सोम्याची बेसावां सोम्याची कृपा आमी बघया कितलो बरो आमचो सोमी कितलो आमचो तो मोग करता कितली जतन तो करता मस्त पटी हांव ताका पुरपुरता देव म्हजें आयकना मागणें आयकना म्हणटा हांव म्हाका भविश्या दैवीक अनुभव जावना हो दैवीक अनुभव जावं दी ह्या वेळार भावा भयणी दैवीक लाईफ फेथ एक्सपिरियन्स डिवायन एक्सपिरियन्स दीस इज द मोमेंट एक्सपिरियन्स द टच ऑफ द लॉर्ड सोम्याच्या स्पर्श अनुभव कर आनी आतां निमाणें तितून आमी सोम्याची स्तुती केली अर्गां दिली ताचें उतर आयकलें आमच्या आत्म्याचें पोशण आमी जोडलें आनी आतां आमच्यो विनवण्यो आमच्यो गरजो सर आमची मागणी सोम्याच्या पांयां तळा दवरच्या खातीर सक्कण आमी दिंबी घालया आनी सर आमच्यो विनवण्यो आमच्यो गरजो कितें आसात सोम्ये कडेन आमी दवरया पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या तळव्यांचेर बरयलां म्हणटा देव इजाया प्रवादी अध्याय 49 वाक्य 16 तर इतलो मोग करच्या इतली जतन करच्या देवा कडेन सर आमची मागणी आमची तेसांवां आमी उबारून दवरया थोडीं तेसांवां हांव सांगता उपरांत तुमची तेसांवां तुमी खुटसिया आमच्या आत्म्याचें जतन करचे गोवळी आसात पावसाहेब बेसाहेब आमच्या याजाक धर्मीक भयणी सोम्या तांकां राख तांकां आपड तांच्या मिसांवां तांकां जैत लाभय प्रत्येक जाण आमचे फिरगज विगार सहायक विगार आनी हांगासर ह्या पूर्ण शेताचे याजाक फिरगजेचो विगार सहायक विगार हांगा सेवा दिवची धार्मीक भयणी ही आत्मीक रितीन आमकां मस्त प्रेरण सोम्या तांकां तुजें बेसांव दी ह्या गोवळ्यांक तूं आपड गूण कर बरें कर आमच्या कुटुंबांत आसात गोवळी आवय आनी बापूय आजो आनी आजी मांव आनी माय जबाबदारेची मनशां ती तांकां हुस्को आसा आमचेर सोम्या ह्या आमच्या आवय बापायक आज्या आजयेक मालगड्यांक सोम्या बरी भलायकी दी तांकां राख आनी सांबाळ बेगीन मालगड्यांचो दीस परवा आयतार आमी आचरण करतना सर आमच्या मालगड्यांक कुटुंबांतल्या सान्यांक आवय बापायक घोवा बायलेक दादल्या स्त्रीक सोम्या राख आमचे दादलो स्त्री एक जावन दीत प्रत्येक जाण नवीन कादर जालीं जोडी आजकालच्या कादरां बिगडतात सोंसून व्हरूंक त्याग करूंक एकामेका कान दांपूंक दोळे दांपूंक जीब दांपूंक सर आमच्या काजरी जोड्यांक बेसांव दी क्रिस्तांव शिक्षण आमच्या दोतोर शिकोवच्या गोवळी आमची टिचरां मास्टर वर्ती शिक्षकां ती तुजी प्रतिनिधी ती सोम्या आमकां दोतोर शिकोवण आसता आमच्या फिरकां चड टिचरां मास्टरांक बेसांव दी भलायकी दी समाधान दी आमच्या इस्कोलांनी पाठ शिकोवच्या सर आमच्या टिचरां मास्टरांक सोम्या बेसांव दी ह्या फिरगजेंत आमच्या फिरगजेंत इस्कोलांनी वावरच्या सगळ्यां तुज्या बेसांवांनी भर आमच्या सरकाराक आशिर्वाद दी प्रत्येक जाण आमच्या कर्नाटकांत आमचो सरकार आमच्या मस्त गरजो सुदारता पोटा खाणी दिता इलेक्ट्रिसिटी दिता म्हयन्याक पयशे दिता विशेश रितीन आमची जतन करता
लोकांनी समजून उजवाड येऊन दी आणि खरखर आनीक असली दाराळ कामां हाती घेवन दी म्हणून तांचेर तुजी योजनांचेर आशिर्वाद घाल. आमकां विविध रितीन कुमो करचें आमच्या दाणींक आसऱ्यांनी निराश्रित आसऱ्यांनी विविध रितीन दान दितात. सक्कण तुजें बेसांव दी. पोटाच्या बुकेक कुडीच्या वखदाक दान धर्म करतल्या सक्कणां सुम्या तुजें बेसांव दी, आदार दी. आनी आमच्यो वैयक्तीक गरजो कित्यात सगळ्यो उडासा काडया. आमच्या प्रत्येक आनी कितें जाय पुरतो पावस येवं दी. आमचें बेळें बरें जावं दी. आमच्या माडयांनी, आमच्या माडांनी, आमच्या तोटांत, आमच्या केळंब्यांनी, आमच्या मल्लिकेच्या झाडांनी, फुलांच्या झाडांनी, फळांच्या झाडांनी भरून दी. सुम्याचें आशिर्वाद वाळोवन दी. आमचें भात बरें जावं दी. आमच्या माडयो, आमच्या माडांचेर कृशी बरी जावं दी. आमी करचें कामां ऑफिसांत, इस्कॉलांत सगळें आशिर्वादांनी भरोवन दी सोम्या. आमच्या पिडेस्तांक राख. तकलेच्या तुदयेंत पांयाच्या मुळां पर्यंत विविध पिडेनी कश्ट दिले आमच्या भावां भयणीक बेसांव दी. गूण कर तांकां, आपोड तांकां, स्पर्श कर तांकां. आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दी. आमच्या युवा जाणांक बऱ्यो संवयो दी. आमच्या युवा जाणांनी आत्मे बचाव करच्या खातीर कातोलीक युवकांनी, क्रिस्तांव युवा जाणांनी क्रिस्तांवा कडेन लग्न जावन कुटुंबां आनीकी चडोवंक, भुरग्यां बाळांक क्रिस्ती करूंक तांकां उजवाड दी, मोती जाणवाय दी. ही सोम्या आनी आमच्या काळजांत सर अत्रेक कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां गी तांचे अत्रेक तुज्या पांयां तळा दवरता हांव. आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या बेसांव आनी बरें म्हण मागता हांव आनी गायता हांव हेज्या व्हडा सक्रामेंताक. Sacramenta sestaman koruya Purvilyatia rupa bodla Novioriti adarya Salvodvecha askat vishvya Mahabhartache Hordivya Sashe Baba Tashen Puta Ullasali Stutisa Podvi Maima Sasna Yeka Stalya Atsita Tuka dogma cha spirita sama sami navarna. Amen. प्रार्थुया. येसू म्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सृणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं आमच्या गोवळ्या तुज्या शेळयांक आत्मीक आनी लौकीक खाण दिवन पोसताय. तुज्या कानान पोशीत जावन तुका भावार्थान महिमान दिवंक आमकां फावो कर. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. Amen.
आयकन बसया. 나버려미 आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निसायकीविची महिमा ताची करतामका विस्मीत पृथ्वीतीन वाजता ताची वडविकाय रसना वाकंतात ताची बळवंतकाय काव्यानो वेये गीतामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया. मोगाच्यानो हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आमच्या मदें आसात प्रधान याजक मनादी बाप बनिफस पिंटो. तांकां सगळ्यांक तुमकां तांची वळख आसा. फाटल्या 12 वर्सांनी मंगळ ज्योतींत तांणी विशेश सेवा तांणी दिल्ली. प्रस्तुत थंयसर मुडबिल्ल्यांत आसच्या सेमिनरिस्तांक सेकंड PUC जाल्ल्या उपरांत डिग्री जाल्ल्या उपरांत 1 वर्साची तरबेती थंयसर ते सेमिनरिस्तांक ते दिवन आसात. थंयसर आत्मीक निर्देशक जावन तांकां जोगतें मार्गदर्शन दिवन आसात. हे दोळसू आराधना वेळार आमचे खातीर त्यांनी मागलां आनी परत ह्या मिसा वेळार ते आमचे खातीर मागतले. तांकां आनी तशेंच 6 भेटोनी करच्या सर याजकां आनी प्रत्येक दिन रजेर आयिल्ल्या मानादीक बाप तिमोथी पिंटो तांकांय तुमच्या समेस्त तर्फेन म्हजे तर्फेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक बरो येवकार मागता. देव बरें करूं बापानो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. हो मिरणो येदोळस आमी आराधना वेळार नियाळ केलो. जेजू आमचो बरो गोवळी. तो आमचें जतन करता. तो आमचें पोशण करता. देखूनच ताचें पोशण दिवचे खातीर ह्या पवित्र बलिदानांत आमकां आपोवन हाडलां. 2 काणां तो आमकां प्रत्येक जाणांक दिता. ताची कूड आनी रगत आनी ताचें दैवीक उतर. आयची देवसुती प्रत्येक जाण हेचें वंजराचें वाचप आमकां सांगता. जेजू आमकां पोसता ताचें उतरय दिवन तें उतर सारकें आयकचें. आयकून ध्यान करीचें. ध्यान करून फोळ काडन आमी भाग्यवंत जिणी जियेचे म्हण. थोड्या पडी साबार राटावळी मदें आसतना हें देवाचें उतर खंयी पडटा म्हाका ताचो फोळ काडूंक कश्ट जाता. तर आज जेजू आमकां सांगता जाका कान आसा तो आयकोन दी. आयकूंक जेजू आज आमकां उलो दिता. देवाचें उतर आयकचें. सांगाता तेंत उतर आमच्या वडिलां मरिपात आमच्या मणयाऱ्या मरिपात आमकां तें मेळटा. तें आयकून त्या बरी जियोंक ह्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागया. सांगाताच आमचो पात्रोण सांजू हांव पाल दुसरो ताच्या मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन हें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जावया. आमचीं पातकां आमचें उणेंपण आमचें किरकोळपण वळखून घेवया. दूख पावया. पथकांचे दूख उसारन सांगाता आमी मागया. हांव पातकी चड पदवेदार देवा आनी तुमकां भोवा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध. ओ म्हजो अपराध. ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भाग्यवंत सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो.
सौम्याका सौम्याका प्रार्थुया. सर आमच्यो गरजो कितें ते सामान घेवन या मिसाक आमी आयले हांव सगळी उडास काडया. आमच्या पात्रांवाच्या मजतीन सर आमकां फोव करून दीस म्हूण तरी एका देवा कडेन आमी आतां मागया. देवा आमच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गोवळी तुज्या शेळयां उतराण सोरोवंक आनी देखीन सोलोवंक भगेवो जुवां पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गोवळ्याक पोवी सभे तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतराण शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. विद्रोवी भुरग्यानो फाटी येया, उलयता तो सर्वेस्पोर, कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी. हरेक शहरांतल्या एकल्याक, हरेक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो आनी तुमकां सियोनाक हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके गोवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी शाणेपणान चरयतले. तुमची संख्या वाडोवन तुमी देशभरतच उलयता तो सर्वेस्पोर, तुमचे मदलो कोणच परत केदींच म्हणचो ना. सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट ती कोणाच्याच मनांत येवची ना. कोणच तिचो उगडास करचो ना. ती ना म्हूण कोणाकच भोगचें ना आनी करूंक कोणूच सोदचो ना. उलयता तो सर्वेस्पर. तो काळ पावतच जेरुजालेमाक सर्वेस्पराचे शिवासन म्हणटली. थंय सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान एकठांय जातली आनी ती आपल्या खोट्या आनी धारून काळजाच्या वडण्या प्रमाणे चलची नात. देवाचे उतर हें. गवळी आपल्या इणा तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगनो सर्वेस्पराचे उतर आयकून घेया. पयसिल्या करवळी गांवांनी ते परगड करा. इस्रायेलाक दुस्पटयलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिणांक सांबाळता तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. जसो गवळी आपल्या इणा तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जकोबा गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्या हातांतलो ताका बाचाव केलो.
येतली आनी सियोन दोंगरा गितां गातली. सर्वेस्पोरान दिल्ली उत्तम देणी बघून ती एकठांय जातली. सो गवळी आपल्या इकड्या तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. तेद्वार युवकी आनंदान नाचल्यो. युवक तशेंच प्रायबन खुशाल बरी जातली. तांचे रुदन सांपोवन तांकां हांव संतोष बरीत करतलो. तांणी आपली कंदूक सांडून आनंद बरी जायशी तांकां बुजयतलो. सो गवळी आपल्या इकड्या तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. जसो गवळी आपल्या इकड्या तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतर ऐकून बऱ्या आनी उदर काळजान सांबाळता आनी आपले तिरसणेन फळ दिता ती सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तर आयका तुमी ओंपियाचो ओपरीचो विवार. जो कोण राज्याविशांतलें उतर आयकता पूण तें मतींत वरिना तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपला तें काडून व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकलां फरा संतोशान घेता ताका सरी करियेत. पूण ताचे थंय पाळ रोंबनातले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता. उतरां पासत कश्ट दगदणी उठत जाल्यार तो ते घडयेन सांडटा. जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाच्या बलीन ते चिड्डिता आनी फळावीण करता तो कांट्या झडकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. शेकी बरें सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकून मतींत व्हरतल्याक सरी करियेत. तसलो फळ दिता एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आमी सगळ्यांनी पादुवाच्या सांत आंतोनीचें नांव आयकलां. आनी एकलो आंतोन आसा, तो इजिप्ताचो सांत आंतोन. वो इजिप्ताचो सांत आंतोन ताचे ल्हान आसतना ताची आवय बापूय सरलीं, अंतरलीं. तो अनाथ जालो. पूण आवय बापूय मरतना ताका व्हडली आस्त दवरली तांणी. म्हणटात 400 एकराच्या चड जागो आसुल्लो खंय ताका, भूंय. इतल्या भुंयचो हो धणी एक मिसा गेल्ल्या वेळार त्याचो वांजेल ताणें आयकलो. मातेवान बरयलो वांजेल अध्याय 19 वाक्या 16 जेजून ग्रेस्त तरणाट्या कडेन उलोवचें.
ग्रेस्तांकडे येवचें आनी संपूर्ण जाय जाल्यार हांवें कितें करचें म्हूण विचारचें आनी जेजू ताका सांगचें तुका संपूर्ण जाय जाल्यार आस्तपदी वीक मेळ्ळलो तुड दुर्बळ्यांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर. हो वांजेल ताणें आयकलो, पाटी गेलो, ताजी आस्त आसली पळय ती सगळी विकली, दान धर्म केलें, इल्ली ताका दवरली. ती ताच्या हातांत दवरूं ना ताणें, इल्ली ताचे खातीर म्हणून ताच्या मावळ्याच्या हातांत दिली. थोडे दिसा उपरांत परतून येपटी मिसा गेल्ल्या वेळार ताणें आनी एक वांजेल आयकलो, थंय मात हो वांजेलत अध्याय 6 वाक्य 25 तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें आनी कितें जेवचें खावचें लेकावर तो हुस्को तुमकां नाका. ही उतरां ताका जगलना पर्यंत त्या वांजेलान वाचलीं आयकलीं. घरा गेलो, तो इल्लो जागो आसलो पळय मावळ्याच्या हातां आसलो, थंय विकलो, मरुभुमी गेलो, एकांत जिणी जियेलो, उपरांत मोठ्या वर्शांचो तो बापूत जालो. पळया मिसा मस्त जाण आयिल्लीं, सगळें तो वांजेल आयकलो न्ही 2 फावटी. पूण आंतोनीच्या काळजांत तें भी अशें पडलें गी, अशें रोमलें गी, अशें पाळां दिवं लागलें गी, अशें फळां दिवं लागलें गी, एक दीस तो भाग्यवंत जालो. आयचे दिवस ते आमकां तेंच म्हणटा. आमचो देव उलोवचो देव. तो उलयला, तो उलयता, तो उलयतलो. ताणें उलयल्लें उतर त्या पवित्र पुस्तकांत जिवीत दिवचें उतर जावन आसा. देव तें आमच्या हर एकाच्या कानांदी पडटा, मनांदी पडटा, काळजांदी पडटा, आत्म्यांदी पडटा. पूण थोड्यांक आमकां खबरच ना पडटा. थोड्यांक इंगी पयस पडल्या बरें जाता, आनी कोणा आनीक इंगी पडल्या बरें जाता, आनी थोड्यांच्या काळजांत पडटाना ती सगळी साठगी 90 वांट्यांनी फळ दिता. आयच्या देवस्तुतेंत देवस्तुती म्हणटा म्हाका एक तो काम दिता. देव ताचें बी घालता, पावस धाडटा, दोव धाडटा, भुंय दिता, ईट घालता, म्हाका एक काम दिता. कितें काम? देव ताचें काम करता, पण म्हाका एक काम दिता. कितें? ती भुंयां पळय ती हदा करची. ती भुंय बी किरलो भितर येच्या बरी ती तयार करची. थंय आसलें फातोरू, थंय आसलें कितें पाड आसा पळय, नाल्ल्यो आनी कितें वायट क्रिमी किटां कितें आसात पळय, ती पुरा काडीचे, ते कांटे काडीचे, ती रेंव काडीचे, ते फातोर काडीचे, ते नाल्ल्यो उमटून काडीचे. ना जाल्यार थंयसर फळ येना. देवाच्या उतराक कसो गौरव दिजे म्हण आमी जुदेव लोक आतां चिंतीचे चिकजे. जुदेव लोक देवाच्या उतराचो लोकत्व म्हण आसा. दाखल्या पळया, मोइजे इस्रायल परजेक बसयल्ल्या गांवा भितरीच्या पयलें वर्च्या पयलें ताचे उलयता. तो कितें उलयल्लो की ते विधी विवरण ग्रंथांत अध्याय 6 वाक्य 4 ते 8 अशें बरयलां. देवाचें उतर तुमच्या काळजांत कंचया. भुरग्यांक परत्यान परत्यान सांगा. घरांत बसोवन आसतना, वाटे सोलोवन आसतना, न्हिदोवन आसतना, उठतना तें सांगा. हातार एक कुणा, कपलार एक श्रंगार जावन उमकळया. घराच्या दारवंताचेर आनी शाराच्या दारवटाचेर उमकळया. खंय आसा देवाचें उतर? सगळ्यांक. ಎಂತ देवाचें उतर देव उलयतना इस्रायल प्रजा सिनै पर्वताच्या मुळांत जमली आनी देवाचें उतर तांकां 10 उपादेश जावन आयले आनी 10 उपादेश तांचें जिवीत जाल्लें. इतली इस्रायल प्रजा बाबिलोनाच्या बंदड्यान गेल्ली, देवाचें उतर आयकूंक मेळनासलें तांकां. पाटी हाडटाना हेजरान तांकां देवाचें उतर परगडटाना दुखां गळोवंक लागली. ती रडलीं. देवाचें उतर परगडचें आयकून रडलीं. असल्या रितीन रोंबलें ना जारून. तत्तू जेजू सुदेव धर्मांतलो जेजू धरून देवाचें उतर परगड करतना लोक इतलो आयलो की जेजूक उबे रावचे जागो मेळोना. ताणें दोनीर बसोवचें पडलें म्हणटा सुवार्थेकार आमकां. ಎಂತ उतर आयकल्लीं, फळ दिल्लीं, शांतीन जालीं. तांतलो एक आमचो पात्रोण जावन जुवां पावलो दुसरो आनी साबारां आमी सगळ्यां हांगा आयिल्लीं. आजून आमी देवाचें उतर आयकता, फळ दिता. आयची देवस्तुती म्हणटा आनीक चड मापान दिजे. देव भावा भयणी आमकां साबार रितीन भेटता, पूण प्रत्येक जाण तो भेटता पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिपा. देखून पवित्र पुस्तकाच्या उतराक आमी गौरव दिता, त्या उतराक आमी मान दिता.
जर पवित्र पुस्तक म्हळ्यार दुसऱ्या खंयच्या पुस्तका बरी न्ही, तें जिवीत दिवचें उतर. आमच्या घरा आसच्या नोट्स बुकां बरी न्ही, आमच्या आसच्या सायन्स बुकां बरी न्ही, आमच्या घरा आसच्या आमच्या पाठा बुकां बरी न्ही. पवित्र पुस्तक देवाचें उतर, देवाच्या आपणाचें तें जिवीत दिवचें उतर. देखून दुसरी वातिकान सभा आमकां अशें शिकयता, पवित्र पुस्तकाच्या वाचता मरेपात सर्गीचो बाप आपल्या भुरग्या लागीं उलयता. आमकां आमच्या बाबान उलयतना कशें आयकता हांव? म्हजो बाब ना, तो अंतरला. पूण आमकां आमच्या बाबान उलयतना फाटीं उलोवंक नातलें, ना म्हणूंक वचून नातलें. बाबाचें उतर म्हळ्यार उतर, तें देवाचें उतरच. देखून आमकां ल्हान आसतना देवाचें उतर म्हळ्यार बाबाचें उतर. आमकां ल्हान आसतना देवाचें उतर म्हळ्यार आवयचें उतर. देखून आमच्या घरा आमचे मालगड्यांत, आमच्या आवय बापयात, तांचे मरिपा देव आमचे लागीं उलयता. आजकालच्या भुरग्यांक आवय बापायन उलयतना आयकोंक नाका, सुणेक मांयचें उलोवंक आयकोंक नाका, जावयाक सासू मांवाचें आयकोंक नाका, भुरग्यांक आवय बापायन उलोवचें आयकोंक नाका, भुरग्यांक विद्यार्थींक टिचरान मास्टरान उलयलें आयकोंक नाका. देखून आमची भुरगीं थोड्या फावटी वांकडी येता. त्या खातीर देव आमचो उलोवचो देव तो पवित्र पुस्तकांत उलयता आनी तेंचो उतर आमकां दिल्ल्या वडिलां मरिपा तो उलयता. देखून पवित्र पुस्तकांत तें बऱ्या अपुरब्यान विवारिलां. तें उतर दिवो, तुजें उतर दिवो म्हज्या मेटा, उतर तुजें सुमिया दिवो म्हज्या मेटा आमी गायता. तें शेतांत पूर्ण दवरलेल्या एका दिरव्या बरी जेजून आमकां शिकयलां. मातयेन बरयल्या सुवार्तेंत अध्याय 13 वाक्य 40 आनी 4. तें वाचून अनुभव केल्या सांत आगोस्तिनान म्हळां देवाच्या मोगा विशीं तें गाजयता. सांत ग्रेगोर वर्तो म्हणटा तें उतर एक लव लेटर आपल्या रचने बरयल्ल्या देवान तें बरयल्लें. आनी ह्या देवाच्या उतराक विविध प्रतिरुपां दिल्यात. पळया तीं प्रतिरुपां ही दाखल्याक तालवार तुनी कुशीन बेणटा. हे बरोबर बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 12. उजो जेरेमियाचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 3, 20 आनी 9. हातोडी हॅमर त्यात ग्रंथान 20 आनी 3 अध्याय वाक्य 20 आनी 9. दिवो आनी उजवाड किर्तन 119 वाक्य 105. पोटाचें काण अत्म्याचें काण मातयेवाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 4. बियाळो आईची सुवार्ता. आरसो जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 2 20 आनी 5. पावसाक आनी बुदोवाक तें सरी केलां. पावस पडटा, धरण भिजयता, बियाळो किर्लो अशें करता. अत्मो आनी जिवीत सासणी जिविताचें उतर तें वाचल्या सुडका दिता, पिडा गूण करता. सांत सांतिन्यो, आब्राम, मोइजे, सर प्रवादी, सावलू, पेद्रू, अपोस्तल, स्टेफान, सर सांत सांतिन्यो, मार्तिरां ही सगळीं देवाचें उतर तांणी वाचलें, नियाळलें, फोडोंक सोडलें, किर्ललें, फळ दिलें. सांत आगोस्तीन 18 वर्सां पातकी आसलो. रोमाकारान बरयलें पत्र अध्याय 13 ताणें वाचलें, जगलण्या बरी ताका मारलें. पातकी आगोस्तीन सांत आगोस्तीन जालो. सांत फ्रांसीस सावेर सगळो संवसार जिखोवन आत्मो वगडार कितें फायदो म्हणलें उतर अशें खाण गेलें गी तो. उपरांत तो मिसांवाचो पात्रोण जालो. कोलकाताची सांत तेरेज, मदर तेरेजा म्हणटा आमी, म्हाका ताण लागता म्हणल्यार सोम्याचीं उतरां जोवण बरयलें सुवार्ता अध्याय 19 वाक्य 20 आनी 8. अशें तिणें खाण गेली गी तित जिवी सांतीन जाली. भवानी भयणी, अजून देवाचें उतर इगर्जेन परगडतना कोण आयकतात, कोणाचें काणें उक्त्यात, कोणाचें काळीज उक्तें आसा, कोणाचें मोण उक्तें आसा, तीं सगळीं सांत आनी सांतीन जाल्यांत. विज्ञानीचो बापूय म्हणटा थॉमस आल्वा एडिसन, विज्ञानी, ताणें म्हणलें म्हज्या सर संशोधनांनी म्हाका प्रेरण मेळ्ळें पवित्र पुस्तकाचें उतर. तर भवानी भयणी, पवित्र पुस्तकाचें उतर तुका आनी म्हाका वाचूंक मेळटाना आमी इन्कार करचें नाका. फ्रांसीस सावेर वान तुवान व्हिएटनामाचो आर्च बिस्प, ताका जैलांत घाल्लें सुवार्ता परगट केल्ल्याक. 13 वर्सां जैलांत तो आसलो. ह्या 13 वर्सां पैकी 9 वर्सां कोण्णी उलोवंक मेळोंक ना ताका. एकलोच रावचे सेल्लांत जैलाच्या. गार्ड ताच्या लागीं उलोवंक येताले जैलाचे, उलयनातले. तांणी उलयल्ल्या उतरांक ताणें चिटीर बरोवन जाप दिवंक आसली. गार्डांनी विचारिल्ल्या सवालाक ह्या बिस्पाक उलोवंक एक चीट दिताले. उलोवचें कशें, बरोवन उलोवचें. ह्या बिस्पान कितें केलें म्हळ्यार ताणें दिले चिटी आहात पळय त्यो तश्यो जागृत दवरल्यो. 9 वर्सां जैलांत बसून ताणें वाचल्ल्या बायबलांतलीं खंयचीं पुरा उतरां उडास आसात पळय ताका बायबल ना जैलांत.
ताणें वाचल्या बायबलांतलीं खंयची पुरा उतरां उडास आसात पळय ती पुरा चिटीर बरयलीं. 9 वर्सांनी ताणें बरयल्लीं उतरां कितलीं जाता जाणात? 300च्या चड, 300च्या चड ताका बायपाट गोत्त आसलीं देवाचें उतर ताणें चिटीर बरयलीं. सदां वाचलीं 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 13 वर्सां उपरांत जैलांत तावन भायर आयलो. जेजू तुजीं उतरां आमी आतां तावन गायताले हांव आमी तें. मेल्ल्यांक जिवीत, कश्टतल्यांक आदार, रडतल्यांक बुजावण, अपराध्यांक माफी, जैलांत असल्यांक सुटका. तर भाव भयणी, आमच्या मालगड्यांक सगळो बायबल नातलो. आमच्या आबा आवडली माय काणी पुरा कांय थोडीं उतरां मेळटालीं कोंकणींत वाचूंक, पूण आज आमकां सगळो बायबल कोंकणींत आसा. दुसरें, आमच्या मालगड्यांक वाचूंक बरोवंक कळनातलें पाप जाल्यार तांकां बायपाट येतालीं बायबलाचीं उतरां. आज आमकां सगळ्यांक शिकप आसा, वाचूंक कळटा, बायबल आमच्या हातांत आसा. तर आमी बायबल वाचूंक पाटी फुडें करिनाये. नंबर 1. दुसरें, हें बाय वाचल्यार पावना, तें जिरेयचें, भितर रोमोंक सोडिचें, तें सोडूंक आमी प्रयत्न करया. आनी दुसऱ्यान वा तिसऱ्यान आमच्या भुरग्यांक आमच्या हातांत बायबल एक काणयेक जावन दिवया. आमच्या भुरग्यांच्या हातांत दुसरें कालेंय दिल्यार भुरगीं सुकतीत कोणना, पूण बायबल दिल्यार आमचीं भुरगीं खंडीत वांकड्या वाटेक वेचिनात. आमी आवय बापूय आमच्या भुरग्यांच्या हुस्क्यान कांय इल्लें बँकान दिल्लें दवरची सवय आसता आवय बापायक, FD करून दवरची म्हूण. भोव बरें, मस्त भुरग्यांनी FD करून दवरल्या उपरांत भुरग्यांची भूत वांकडी जाल्ली आसा. म्हाका जाय पुरतें बँकान दवरलां न्ही, हांवें कित्याक काम करीचें, हांवें कित्याक शिकचें म्हणून वांगड्या वाटे गेल्ल्यात. FD दिनातल्या खातीर आवय बाबा मारल्यांत. भाव आनी भयणी एकामेका मार पार करून जीव गेल्ले आसात. पूण बायबल दिल्ली आनी बायबल वाचुल्ली कोणी वांगड्या वाटेक वचोनात. ही आस्त आमच्या भुरग्यांच्या हातांत दिवया. तिसऱ्यान हें उतर परगट करतना इगर्जेंत मिसा वेळार चीत दिवन आयकवया. मस्तपटी पाद्र्याबाण शर्माव दितना नित्य आसा. पाद्र्याबाण शर्माव दितना नित्य नायट ड्युटी केल्ल्यांनी मात्र तांकां कांय इल्ली न्हीद येता. उरलीं अत्रेगाण येतात, आयकोंक येतात. देखून तेजून म्हणलें, तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. कोण न्हिदतात पळय ती मेरेर पडल्या बिया बरी, वाटेर पडलेल्या बिया बरी, कडपीच वाटेर पडल्यार तुम सांगून तो फादर आमी न्हिदोन येता सांगून. खंयच्या वेळार आमी न्हिदता त्या वेळार आमी देवाच्या उतराक अवमान करता, अगाव राव करता. कोण आमच्या लागीं उलयता ताका आमी आयकना जाल्यार वी शो डिसरेस्पेक्ट. देव आमच्या लागीं उलयता देखून आमी मिसा घेवचें, आयकोंक, कान चीत मोत दिवन आमी आयकोंक आसा. देखून उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 म्हणटा, पळय दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसां, दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसां. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सोयें जेवतलो आनी तोय म्हजें सोवें जेवतलो. उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20. भावां आनी भयणी, आमच्या काळजाच्या दारा कडेन सोमी रावला. बोडयता आयकता गी तुका, बोडयता आयकता गी तुका. आनी सोम्यान म्हळां, कान आसा जाल्यार आयका. मातेवाचो वांजेल अध्याय 13 वाक्य 9 हो पर्यंतच्या ओप्याच्या हो पर्यंत निमाणें. तर आमी सोम्याचें उतर हातांत काडुया, वाचया, नियाळया, आमच्या भुरग्यांच्या हातांत दिवया. अशें मेरेर पडल्या बिया बरी न्ही, कोरपोणेच्या बिया बरी न्ही, फळादी एक जाग्यार पडलेल्या बिया बरी जावन 100 वांट्यांनी वा 90 वांट्यांनी वा 60 वांट्यांनी वा एटलिस्ट 30 वांट्यांनी म्हणी फळ दिवन घेवन जावंक आमी कृपा मागया. आमचो पात्रोण जावं जुआंव पावल दुसरो आमचे बरी संवसारांत जियेल्लो, पूण ताणें एक्स्ट्रा काम केल्लें. देवाचें उतर काळजांत आनी मोणांत आनी आत्म्यांत रिगोवंक सोडलें. ताचे पर्यंत देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगोवंक सोडया आनी बरो फळ काडूंक कृपा मागया.
तुका आडून आयल्या उंडो आनी वायन बाप्पा सर्गींच्या स्वीकार करून पवित्र आत्म्याक धाडून बदलून दी मासरगतान क्रिस्ताच्या किरकोळ काळजा मोना ओपून दी ताव मोगा आमची लागवड कामां सुफळ कर म्हूण मागता आमची लागवड कामां सुफळ कर म्हूण मागता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मरणाकनी मैमीक आमचे निके पयस सभेच्या दवांक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उडासा यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखासर पडून तुका उलो मारता. आमच्या ह्या गोवळ्या काल तुज्या मोगान जियोवन सासणाची सोडून जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फैद्याचो भाग्यवान जुवां पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेत तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा कोडस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्टमरान सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच पळी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करराचें रगत पथकांचें बोगसाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गट पगटू ह्या सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन पावून आम्ही पकडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिठोपाल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या सखे वर्गा बराबर तेका प्रतिमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाच्या माये संगाती भगवन धर्मदूता भगवन जुजे तिचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचो देव आमचे लागीं निरंतरी उलोवचो देव तो पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मरिपात आनी परगटणे मरिपात उलयता मात्रणी आमच्या वडिलां मरिपात विविध घडितां मरिपात तो उलयता. ह्या सर्वाक आमचे दोळे आमचे कान आमची मोत उक्ते दवरूंक आनी तें उतर घेवन बरो फळ जोडूंक कृपा मागच्याक आयतीं जावया आनी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पण वायटांतली आमकां सर्वेस पळा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां जे उदार काकुळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाये. राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मिरणो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावा भयणो पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तयार केलाय सर्गीचे वाण तुझ्या मासा रक्ताचे खाण. आत्म्याक आमच्या दैवी पोषण जोडच्या कामी जिवी ससा. उघडला आमचे काळजादार मागताव आमी तुका येवकार. आत्म्यांत आमच्या सदां कणबीडा जिवीत आमचे सदां नंदन कर. उघडला आमचे काळजादार मागताव आमी तुका येवकार. आत्म्यांत आमच्या सदां कणबीडा जिवीत आमचे सदां नंदन कर. शेवणा वेळी उंडो घेतलोय तुझ्या मासान बदलून वांटलोय. वायनाची खास आती घेतली तुझ्या रक्तान बदलून वांटली. उघडला आमचे काळजादार मागताव आमी तुका येवकार. आत्म्यांत आमच्या सदां कणबीडा जिवीत आमचे सदां नंदन कर. उघडला आमचे काळजादार मागताव आमी तुका येवकार. आत्म्यांत आमच्या सदां कणबीडा जिवीत आमचे सदां नंदन कर. आमचे खातीर मोनीत जालोय आमच्या पातकां पासून मेलोय. तिसऱ्या दिसा जीवन मोटलोय सर्गीक कुरो जोडून घेतलोय. उघडला आमचे काळजादार मागताव आमी तुका येवकार. आत्म्यांत आमच्या सदां कणबीडा जिवीत आमचे सदां नंदन कर.
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भगवान जुवां पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावां भयणीच्या गरजां पावोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमीन. वसोन येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडका. Zuwam pau dusria Anditam serbuk induka Krista sarga boya boya Devik mochikut duamka Devik kakut amka ugerli Sarvonichi maima shikayli Usasulur jivita Ina tuja dini warmelpa Akibon subang paudusya Unditam serbuk tintuka Krista sarya boya golya Devik mochikut tuamka. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, भगवन सुवां पावल दुसऱ्या तुवें आमा सर्वांक एक वर्तेन तेणें दिवन जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोवंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गान दिता. ताणें पवित्र क्रिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मुरयेचो मोग केल्लो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हणून जेसून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपले जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळोवंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. इकडी बरोबरशी मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवान आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केलां. विविध तरेची देणी आमकां दिल्यात. बरी भलायकी दिल्या, बरी कुटुंबां दिल्या, बरी मोगाची मनशां दिल्या. त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. विविध तरेचे समस्ये कश्ट आसले तरी सोंसून व्हरूंक बुजवण ताणें दिल्या, धैर्य दिला, बळ दिला, सकत दिल्या, समजून जियोंक ताणें आदार दिला. तशेंच सांजू हांव पावलो दुसऱ्याच्या मजतीन जायते बरेपण आमच्या जिवितांत जालां. ताचे विनवणेन जायते बरेपण जालां. त्या खातीर आमी अर्गां दिवया. थोडीं अर्गां सांजूं मरिफात जाल्ल्या खातीर अशीं आसात. घर सोडून गेल्ली कामाची स्त्री तिच्या घरा शबीतायेन पावल्ल्याक ती अर्गां दिता. जाग्याचे समस्ये परिहार जावन रिजिस्ट्रेशन चल्ल्या खातीर अर्गां दिता. मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दिता एक भक्तीक. तशेंच
आमच्या जिवितांत ती जायते बरेपण जालां जो हांव पावलोच्या विनंतीन जायते बरेपण जालां त्या खातीर आमी देवा करकां दिवया. मोगाचीं भुरगीं आमकां फाव जाल्यात, इश्ट मंत्र आमकां फाव जाल्यात, शेजारी वाड्याकारां आमकां फाव जाल्यात त्या खातीर अर्गां दिवया. उबे रावया, प्रार्थुया. बोका कुळदार बापा, भगेवन जो हांव पावल दुसरेच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनंतीन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकूळ तूं आमी वर्णिता. ताचे मारिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग आनी ताची गुण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भगेवंतपणान वाडून क्रिस्ता साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ दी आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोंब्या वरवीं. सांजो हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये भगेवन जो हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडून पवित्र आत्मेच्या सक्तीन भरलो. मोग सेवा आनी राज्य संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोवन आमकां कुमोग कर. तुज्या भगवंतची आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारोवंक आनी ताच्या कश्टाक भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या करचें. गडबर बसया. जिवितांत विविध जे कश्ट आसात खरें. जिवितांत असमाधान आसा खरें. अशांती आसा खरें. आज आमचे सर इरादे आमच्या भगवंत जो हांव पावलोच्या विनवणेद्वारे देव आमकां फोव करनी म्हणून मागया. बरें काम फोव जावच्या खातीर एक भक्तीक मागता. 5 जाणां बरी सैरीक मेळोवच्या खातीर मागतात. दोगां बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागतात. दोगां भुरग्यान सुडाळ उलोवच्या खातीर मागतात. दुबायंत बरें काम मेळच्या खातीर मागतात. पांयांची सूज आनी डायबिटीस नॉर्मल जावचे खातीर मागतात. तेका कोर्ट केस सतत नित्यार जावचे खातीर मागतात. घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्या खातीर मागतात. नर्सिंग आनी इंजिनियरींग भुरग्यांक बरे रिजल्ट मेळचे खातीर मागतात. वाटेचे समस्ये परिहार जावचे खातीर मागतात. ते चौगां घरांत शांत समाधान मेळचे खातीर मागतात. जर्मन भाशेंत परिक्षेंत पास जावचे खातीर एक भक्तीक मागता. रिणाच्या बंधनांत हांव सुटका मेळचे खातीर मागतात. डिप्रेशनांत हांव गूण जावचे खातीर मागतात. बरो फुडार फोव जावचे खातीर मागतात. PhD करूंक कृपा मेळचे खातीर मागतात. घराचें काम बऱ्या तरान पंथा फावचे खातीर मागतात. मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागतात. अमल पियोवणें सोडून बरी जिणी जियोवचे खातीर मागतात. मोशन प्रॉब्लम गूण जावचे खातीर मागतात. वायट सवय सोडून पत्नी कडेन मोगान जियोवचे खातीर मागतात. परगांवांत MBBS शिकच्या भुरग्याक बरो फुडार मेळचे खातीर मागतात. एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळचे खातीर मागतात. पांयांच्या गंठीचे दूख आनी उलोवप गूण जावंक मागतात. आग्री गोल्डांतले पयशे पाटी मेळचे खातीर मागतात. परगांवांक वेचें पयण बऱ्या तरान जावचे खातीर मागतात. दवरून दिल्ले भांगार पाटी मेळचे खातीर मागतात. भितर गेल्लो जागो पाटी मेळचे खातीर मागतात. रेन्सी फेर्नांडीसाचें शिबा गूण जावचे खातीर मागतात. भायर पडले पयशे पाटी मेळचे खातीर मागतात. मोगाच्यानो आमची जायते इरादे आसात. सांजो हांव पावलो दुसऱ्याच्या विनंतीन आमकां मेळचे खातीर आमी मागया. कुटुंबांत बळबलायकी लाभचे खातीर मागया.
बरो वावर आमकां फोव जावचे खातीर मागया. बरो हावो आमकां लाभचे खातीर मागया. भुरग्या बाळांक बरें शिकप जणवाय लावचे खातीर मागया. बरो सरकार आनी ताची बरी नीती लाभचे खातीर मागया. अन्याय आनीत खंडन करूंक कृपा आदार धैर्य आमी मागून घेवया. बरें फुडारी लाभचे खातीर मागया. उबे रावया. तूं आमकां पाव येवकारीस तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गेंच्या रासां तुजे बरोबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकाणू आमकां फोव जावं. आमेन. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रास समकय तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. नमन मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता आसतले भितर सुदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जावं. मगेवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माय बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता आमेन. सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या शेजारा आसच्या वाड्यांत आसच्या विरगेच्यान आसच्या वळखीच्या सर पिडेस्तांक ह्या जाग्याक आपण हाडया. सोम्या सशी उखलून हाडया. सोमी तांकां आपडोवन दी गूण करून दी बरी भलायकी दिवन दी. तशेंच आस्पत्रेंत आसच्या पिडेस्तां खातीर मागया. सोमयाचे नांवे आमचो आदार आनी रसला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरेपात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. ते सपर्यंत तुजो सेवा बागेव जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेव जिणी हे मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भावार्थान जियों प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी आणवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बाकी वचूं हांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश देवातान येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. बाकी वचूं हांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतल्यान तुमी सुटों. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो. आल्तारेचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पळय सभा संतोश भरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणी संतोश भूमी तुमी फावो आनी सर पदवेदार देवा सो बापा सो आनी पुता सो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां तुमचे सोवें रावो. दायकन बसया. मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या दिसा हांगासर व्हडा संख्येन आयिल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो उपकार उरता. प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन सोलन व्हरून मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या प्रसाद मागिल्ल्या मानादीक बाप बोनिफास पिंटो तुमचे समेस तर्फेन म्हजे तर्फेन हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. मूड बेळ्ळे उडपी दीस या मूड बेळ्ळेंत थंयसर ह्या जाग जावच्या तरणाट्यांक तरबेत करचें व्हड जबाबदारीचें काम ते मिसांव तें करून आसात.
आपल्या साबार दिसां पयलें तांचे लागीं आमी विनंती केल्ली एक दीस तुमी येत जाय हांगासर मीस पेटी जाय नव्यान चलोवन वरीत जाय आमच्या लोकां खातीर मागत जाय म्हूण सांगिल्ल्याक तांणी उक्त्या मनान जायत म्हूण सांगिल्लें आनी आज हांगासर येवन आपुरबायन आराधन चलोवन व्हरून मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर तांणी मागला तांचो आमी उपकार बावडटा आसतना तांच्या त्या तरणाट्यांक ह्या जागपणाक तांकां तरबेत करच्या त्या मिसावांत वावरांत जैत लाबोवन दी म्हणून आमी आशेता देव बरें करूं फादर. आनी तशेंच रजेर मिसांव गांवांत थंयसर मिसांव काम करनासचें मनादीक बाब तिमोथी पिंटो वर्सान वर्स रजेर आयल्यार ते हांगासर मिसाक येतात आमचे खातीर मागतात फुरसत आसतना मिसाचें बलिदान ते भेटयतात तांचोय सर्वचे तर्फेन म्हजे तर्फेन बापेचे तर्फेन तांचोय उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचो न्हू आयच्या दिसा व्हडा संख्यान आयिल्ल्या तुमचोय उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा. थोडीं भुरगीं आसात भुरग्यांक रजा आसता आसतना भुरग्यांक उलो दिवचो हांवें सांगनातल्यार भुरग्यांनी येत जाय ती सवय करीत जाय वडीलांनी तुमी तांकां इल्लेशें उत्तेजन दीत जाय तुमी येत जाय तुमच्या भुरग्यांक ह्या पोंदान येत जाय हर एक बटी आमी मेसेज घालची गरज ना. कांय थोडीं भुरगीं हांगासर आसात थोडीं भुरगीं तांचे स्वाकुशेन येतात रजा आसल्यार आमकां नवें नांव वचूंक मेळटा म्हणल्या उद्देशान ती हांगासर येतात थोडीं आयिल्लीं आसात आनी तांकां विशेश प्रतिफळ लाभतलो आनी हांगासर आशिल्ल्या सगळे भुरग्यांक पूण येवनात तांकांय आमच्या मागण्याचो प्रतिफळ लाभोवन दी. व्हडा संख्यान आयिल्ल्या तुमचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या न्हू फाटल्या दिसांनी हांवें म्हाका सांगलां कुमगार कणगेत आसतना परत हांव तुमकां उडास करता मस्त जाणां भुरगीं कुमगार कणगेतात जिबेर दवरल्या उपरांत पिठो कुमगाराचो पिठो आसल्या आतांत पळया कणगेन सीदा आत सकयल घालून सीदा वेचनच न्हय थोड्या भुरग्यांक हांवें पळयल्लें आसा वा एक रिती उपरांत तुमकां हांव सांगता पूण हें तुमच्या मतीन घेवचें बरें तें ल्हान कुडक्यां जेजू आसा देखून सवयाच्या बळान आमी काण घेवचें न्हय सदांच्या बळान उठ्ठूक जेवल्ले बरी गमगम जेवचें न्हय भक्तीपणान हांव जेजूक स्विकार करता म्हणल्यार तें मोतींत आसूं घट्ट मोतींत आसूं हांव जेजूक पवित्र देवाक हांव स्विकार करता जेजू म्हज्या हातांत आसा ताका हांव जिबेर घेता तो म्हज्या काळजांत आतां वस्ती करूंक तयार आसा म्हणलें तें समजून भक्तीपणान तुमी तें स्विकार करूंक जाय. पोर सांगिल्लें थोडीं भुरगीं नासतलीं पूण आज भुरगीं आसतलीं भुरग्यांक तें हांवें पळयल्लें देखून कुमगार काण गेल्या उपरांत आतां पळया आतांत पिठो आसा की पळया आनी जर पिठो आसा जाल्यार तो परत्यान तुमी तो सेवचो हें तुमच्या मतीन दवरचें. आतां थोड्याच वेळान आमी जेवणाक वेता हांव तुमकां सांगिल्लें आसा थंयसर थोडीं कदेलां दवरल्यांत ज्या कोणाक उबे रावून आतांत प्लेट काण घेवन जेवंक इल्लेशें कश्टाचें जाता पळय तांकां बसूंक पयलो अवकाश दियात आनी ल्हान भुरगीं कोणी आतांत हांडी काण घेवचीं आसलीं भुरगीं आसलीं जाल्यार तांकां आनी प्रायवंतांक ज्या कोणाक हातांत बशी काण घेवन जेवंक इल्लेशें कश्टाचें जाता पळय तांकां पयलो अवकाश तुमी दिया. आनी आमकां कांय थोडे वॉलंटियर्स थंयसर 2 कावंटर आसात पयर एकच कावंटर आसलें हर एका हप्त्यांत 9 वेळार 2 कावंटर आमी घालता हांव कित्याक लंब लायन आसता मस्त जण आसता आसतना निमाण्या व्यक्तीन खाण घेता आसतना मस्त वेळ जाता देखून 2 कावंटरां हर एक पटी आमी घालता हांव पूण एका कावंटरांत थंयसर वाडूंक जण आसात पूण आनी एका कावंटरांत थोड्यांची गरज आसा देखून उपरांत मागणें जाल्या उपरांत थंयसर वचून गरज आसा जाल्यार तुमी गरज समजून तुमी सेवा दिवची. हर एक पटी आमी उलो दिना हांव तुमकां खुशे मनान संतोशान थंयसर धाकटी मोगाची करणी केल्ली तें आमकां देवातान प्रतिफळ लाभता देखून मोगाची सेवा दिवंक तुमकां उलो आसा. मोगाच्या न्हू फुडल्या थोड्या दिसांक नोवेनाच्या दिसांनी हांगासर जेवण दिवच्याक भक्तिकांत जेवण दिवच्याक स्पॉन्सर आयिल्ले आसात ज्या कोणायकी तुमकां देवान बेसांव घाला मागलें तुमकां मेळ्ळां या तुमी मागोवन दितात या असले उपकार आमकां मेळ्ळ्यार आमी खंडीत जावन
कांय आमी बरें करूंक आमकां देवान अवकाश दिला तर फुडल्या दिसांनी तुमकां अवकाश आसा. खंयच्या दिसा खाली आसात ते सिस्टरीक लागीं समजून घेवचें आनी त्या दिसाचें जेवण तुमी दिवचें. आयल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवचें ती एक मोगाची करणी आनी आमी थोड्या मापान दिता आसतना देव आमकां दोडत्या मापान आमकां दिता म्हणलें आमी समजून घेवचें. आयच्या दिसा हांगासर फेस्त मीस दिल्ल्यांक आनी आयच्या दिसा जेवण दिवंक स्पॉन्सर उरल्यांची नांवां वाचूं सांगता आसतना तुमी आमच्या प्रधान याजकांतान मनाची वाती तुमी स्विकार करच्यो. आयच्या दिसा हांगासर सर भक्तिकांक जेवण दिवंक स्पॉन्सर उरलीं आसात अश्विन आनी विद्यालोब मुंबय, तांची सैरी आसात लोड्स वाड्यांत वेल्मा. मुखार येवचें. फेस्त मीस दिल्ली हे परी आसात अल्फोन्स जुडीत मोनीस सांपाल वाडो, मायकल शैला फुटाडो ब्रह्मावार, विन्सेंट डिसोजा सांतांतर वाडो, अनुष कॅल्विन साल्डाना बगियन कुटमा वाडो, डेल्फिन फर्नांडीस पंपय दुसरो वाडो, ग्लॅन्सिया डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, अश्विन आनी विद्यालोबो मुंबय, हिलारी फर्नांडीस बाळोजीचो वाडो, चार्ल्स डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, लायनल पिंटो मुंबय, सियोना डिसोजा सांतांतर वाडो, क्रिस्टीन तावरो जेजूच्या काळजा वाडो. आनी तशेंच ह्या पुरशेच्या उदरगते खातीर नांव नाका म्हणून सा लोरेंस दुसऱ्या वाड्यांतल्या एका कुटुंबान 6,000 दान दिल्यात. तांचोय आमी उपकार बावडटा. कुटुंबाचे आसा जाल्यार मनाची वास स्विकार करची. आतां आमी उबे रावया. मनाची वात वितरण केल्ल्या याजकाक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या आनी तशेंच आयच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक स्पॉन्सर उरल्ल्याच्या गरजां पासत प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडों दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन बरयल्लें सुमी तुजें सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक प्रार्थुया. सर्गींच्या भू मोगाळ बापा आयचो सोबे सुंदर दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून आयच्या दिसा तुझ्या साकरा भक्ता जुआं पावल दुसऱ्याच्या मनाक अर्गां भेटोंक आनी ताचे मसतीन आमचेर तुवें साबार बेसावांनी बरयल्ल्या पासत आमकां मागील उपकार तुवें फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा हांगासर येवन साबार तुजें बेसावां जोन घेवन तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत ह्या पासत आमी तुका दिनवासता आसतना आयच्या दिसा तुजेंच बेसांव जावन स्विकार करच्या त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी आयच्या दिसा आम्हा सर्वांक हें जेवण फावो केल्ल्यांचेर त्या कुटुंबाचेर तुजो विशेश आशिर्वाद घाल. हें जेवण जेवल्या आमकां आमच्या कुडीक घटाय, आमच्या मोतीक समाधान, आमच्या सेवे वावरांत तृप्ती आनी दादोसकाय तूं फावो कर. ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आमी सेवच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्यानो रास पडची गरज हांगासर 2 लायन, एक लायन थंय रावा, एक लायन थंय करा. आमी तुमचेर मातयाचेर तेल मागता. Bon suvam pau दुसरो सांगतो आधुनिक काळांतलो तरणाट्या तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तो बदराजरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्या तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तो बदराजरो सर्वांक सन्मान वाल्लो.
Goli povisa beso Krista dal vogdom pulo dillo Yeuka Kristan so moksi kailo Putum bagewon morieso Srish goli povisa beso Krista dal vogdom pulo dillo Eucharistan so moksikailo Putum bagewon morieso Bagewon suba paudusro Santum adunik kalantlo Ternatia tu apur bayeso Kutmak tum badrasro Sarvang sarman vallo Ternatia tu apur bayeso Kutmak tum badrasro Sarvang sarman vallo Mughal putasowe Amkar Maria Shirvadi Amka Bagewon Juan Paul II आम्हा कर भगवान गुसाचे करुवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन